जेजू आपयता, जेजू आपयता. जेजू क्रिस्तातही म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनं संवसारभर खरिस्मॅतीक नवीकरणान आमच्या आध्यात्मीक जिवनांत जायतें बरेपण हाडलां. फाटल्या सर वर्सांनी प्रत्येक जण मुंबळरान फाटल्या 9.5 वर्सांनी लोकांतही पवित्र पुस्तकाची देवाच्या उतराची तान बूक सडयल्या आनी ती भागयल्या. मागणें करूंक प्रेरण लाभला. पिडेस्तां खातीर विशेष मागणी भेटयल्यांत आनी तांचे थंय आमी हुस्को दाखयला. आमच्या सर गरजां खातीर ह्या कॅरिस्मॅटीक मागण्याद्वारे आमी स्पंदन केलां. ह्या दिशेन 9.5 वर्सां उपरांत आतां 50व्या वर्साक पांय दवरता आसतना ह्या बांगड्या सुवाळ्यार असो संभ्रम करूंक देवाच्या उतराक विशेष गौरव दिवंक आनी मागणें करूंक थोडेलच्या इगर्जे मैदानार फेब्रुवारीच्या 22 तावन 25 तारीख पर्यंत कॅरिस्मॅटीक महासंमेलन आसा केला. मंगळूर दियेसच्या बायबल आयोग आनी कॅरिस्मॅटीक सभा एकठार हांच्या जोड आश्रयाखाल हे व्हड कार्य आमी चलयता. हाचे प्रत्येक जण उद्घाटन 22 तारखेर 5 वरांच्या मिसाच्या पयले करून मीस भेटोवन आनी ताच्या मारिफात देवाची विशेष आशीर्वाद आमच्या लोकांचेर आमी मागतले. तुमकां समेस्ताक मोगाचो स्वागत म्हणटा. प्रत्येक जावन पवित्र पुस्तकांत गूढ जाणवाय जोडूंक समयाक स्तुती होगळाप आमी भेटोवंक पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर आनी गरजेवंतांच्या सर्तेसां खातीर मागोवंक आनी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागोवंक हे संमेलन उपकारा पडटलें. देखून तुमी येया हेरांकी आपोवन हाडा. फेब्रुवारीची 22 तारीख 23, 24 आनी 25 आमकां उडासां उरची तारीख जावन दी. तुमकां मोगाचो स्वागत. जेजू आपयता, जेजू आपयता.